आता एक धक्कोदायक बातमी। सकाळी 6 वरांचेर घडली घडणूक। मोटरसायकलीन उजगांवच्यान बोरये वचपी सचिन कुट्टीकार ह्या तरणाट्याचेर बेतोड्या जंक्शनाचेर एका अनवळखी मनशान फारपेट करून थंयच्यान पळ काडलो। ह्या फारपेटीत सचिन कुट्टीकार गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला। ह्या घडणुकेचो तपास करपा खातीर पुलीस आनी फॉरेन्सिक टीम घडणूक थळार दाखल जाल्ली। मात बेतोडेच्या जंक्शनाचेर आशिल्लो सीसीटीव्ही कॅमेरा बंद पडिल्ल्यान दुबाविताचो सोद घेवपाक पुलिसांक कुस्तार जाले। म्हाका ते सकाळीं कळ्ळें की अशें घडलां म्हणून, शूट जालो म्हणून। हें अशें जावपा जायना, अशें घडपा जायना आनी असले जे कडक कारवाय जावपा जाय आनी पुलिसांनी तें इन्वेस्टिगेशन करतले। आमी थंय कॅमेरा बसयल्लो आसा आनी कॅमेरा आमगे तो रिचार्ज सोंपलेलो आशिल्लो। पयर आमी मिटिंगे ठराव घेवन रिचार्ज करपाक सांगलेलो आसा ताका कॅमेरा। हेज्या पयलीं 2 थंय अपघात जाल्ले आसा, एक्सिडेंटूय जाल्ले आसले, तेन्नाय बी तुमगे सीसीटीव्ही कॅमेरा चलनासले। ते रेंजीची थोडे प्रॉब्लेम येता आमकां। तरी आसतना आमी फुटेजी गावल्ली आमकां हे फुटेज मेळोवपाचो प्रयत्न करतात। टोटल कॅमेरा कितले आसा बेतोडा पंचायतीन? टोटल आमगेले सगळे 6 कितले आसा। आनी बायपास रोडाचेर कितले आसा टोटल? बायपास रोडाचेर 2 आसा। 2 जंक्शनाचे आसले तो मेन आसलो। हाची गरज आसा आनी तो आमी रिचार्ज करपाक हें केल्लो आसा आनी मॅक्झिमम फुटेज मेळपाची प्रयत्न आमी करता। तुका दिसना की तो जर रिचार्ज केल्लो जाल्यार आयज खंय तरी जो गोळीबार जालो तो रोखडोच पुलिसांच्या ताब्यांत येतालो? निश्चित थोडी ती आमची जबाबदारीच आसा आनी आमची जबाबदारी आसा जेन्ना तो कॅमेरा बसयलो तो कार्यकर्ता रावपाकूच जाय। आनी हांवें त्या कॅमेरावाल्याकूच सांगलेलें की कॅमेरा खंयच हें जावपाक येना, तो कार्यकर्ता रावपाकूच जाय। हे मेन जंक्शन आसा, ते एक्सिडेंट जावपाक खूब संभव आसा आनी हांवें तें रिजोल्युशन घेतलां की तें जंक्शन जें आसा तें एक्सिडेंटल झोन आसा सारकें। ताका हांवें पयर आतां गेल्ल्या तेज्या आदल्या पयलींच्या मिटिंगेक रिजोल्युशन घेतलां की थंय सिग्नल आमकां अर्जंट सिग्नल हें करून दिवचें आनी सिग्नलाचें हांवें रिजोल्युशन करून धाडलेलें आसा। सध्या मी असा फोंडा बेतोड्या जंक्शनाचेर जंय सकाळी 5:30 ते 5:45 वरांचेर सचिन कुट्टीकर या 32 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याचेर तो कामाक वतना गोळीबार जावपाची घडणूक घडली। हे घडणुकेत सचिन गंभीर जखमी जाला आनी ताका उपचारा खातीर बांबोळे जीएमसी दाखल केल्लो आसा। सचिन हो नेस्ले कंपनी उजगांव थंय लागसार रावतालो आनी MPLान कामाक वतालो। फोंड्या पुलीस घडणुकेच्या सुवातेर पावल्या, तपास चालू आसा। DYSP आतां हांगा येयल्ली आसा, त्या भायर फॉरेन्सीक विभाग हांगा येवन सध्या आतां फुडली तपासणी करप चालू आसा। गोमंतक TV खातीर हांव शेखर।